गांवगिऱ्या वाठारांनी चलपी बिगर सरकारी संस्थांच्या लायब्ररी कर्मचाऱ्यांक फाटले 3 म्हयने जाले पगारूच मेळिल्लो ना। सुमार 300 कर्मचारी पगाराची वाट पळयतात। हातूंत 150 ग्रंथपाल आनी 150 हेल्परांचो आस्पाव आसा। ग्रंथपालांक म्हयन्याक 12,000 जाल्यार हेल्परांक म्हयन्याक 9,000 इतले वेतन मेळटा। हे विशीं आमी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक विचारले जाल्यार गावडेन कडक शब्दांत सांगले की जर पगार वेळेन जाय जाल्यार पगारा खातीरच्या आवश्यक डॉक्युमेंटांची पूर्तताय वेळेन करात। बरेचशे असे आमच्या लायब्ररी भितर जवळ जवळ हे जे कर्मचाऱ्यांचो विषय येतात ते NGO जे लायब्ररी चलयतात त्यांचो विषय आसा। खरें म्हणल्यार हो जो विषय जो आसा पळय तो त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची थोडीशी चूक आसा। चूक कित्या खातीर आसा, त्यांच्यांनी जर त्यांचे अटेंडन्स त्यांच्यानी जर सगळे काही गोष्टी व्यवस्थित जर टायम टू टायम भितर जर हाडून जर दिले जाल्यार बिल प्रोसेस करपा खातीर खूब इजी जाता। आणि म्हणूनच हे जो पर्यंत आणि हो विषय तांकां आयचो आनी कालचो न्ही, इवन तांकां हांवें प्रत्यक्षात आपूण हाडिल्लें आशिल्लें। अगो बाय तुम्ही एक डेट टार्गेट, पर तुमकां खबर आसा की सरकार कसो आसा, सरकार 20 तारखे पयलू सगळं सॅलरी जनरेट करता, तुमचे अटेंडन्स दिता, नंतर सरकार ताका पेमेंट घालता। तुमकां तशें गरज ना न्ही, तुमकां जर 5 म्हयन्याची 31 तारीख म्हणून जर दिलें जाल्यार इमिडिएटली आज सगळे काही गोष्टी फॅसिलिटी आहा, त्यांच्यान जर सगळे काही गोष्टी जर हाडून जर दिल्यो जाल्यार टायम टू टायम तांकां पेमेंट घालपाक जाता। तुजी म्हजे गव्हर्मेंट जे ऑफिस जे स्टाफ जे आसा, अकाउंटंट डिपार्टमेंट जे आसा, प्रत्येकाची सॅलरी एक दिसा भितर ते घालपाक शकना। सगळ्यांचे कंबाईन जेन्ना आयले त्या वेळाचेर आमकां तें बिल प्रोड्यूस करपा खातीर बरें पडटा आनी अकाउंट्स गेल्या नंतर कारण ताका फायनान्साचो एप्रुवल लागता। हो रुटीन प्रोसेस आसा। आतां हो रुटीन तेंचे कडल्यान जर काही गोष्टी जर फाटल्यान जर उरता जाल्यार ताका आमी थोडेशें कांय करपाक शकना। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द अटेंडन्स शीट एट द रायट ऑथॉरिटी एट द रायट टायम।